अधिवेशन सुरू जावपाचें आसा आणि पावसाळी अधिवेशन सुरू जावच्या पयलीं ज्या पद्दतीन आमी गेल्या वर्सा गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून पार्टीचो प्रेसिडेंट भाऊ विजय सरदेसाय हेणे गोंयच्या सगळ्या तालुक्यांनी वचून लोकांची ज्यो मागण्यो लोकांचे ग्रीवन्सीस आयकून घेतलेले आणि ते असेंब्लीच्या फ्लोराचेर तेणे मांडले आणि खुबश्या विशयांचेर जे भेडसावणारे विषय आसले तेंचेर न्याय मेळोवपाचो प्रयत्न केल्लो. ह्याही वर्षा त्याच धर्तीचेर परत एकदा आमी सगळ्या तालुक्यांनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून विजय सरदेसाय यांचो प्रवास सुरू करता आणि पेडण्या तालुका म्हणून जी सुरवात जाता ही 29 जुनाक मांद्रे झेडपी हॉल भगवती देवळाच्या कुशीक जो झेडपी हॉल आसा म्हणून त्या हॉलान आमी सकाळच्या 10 ही ऑर्गनायज केल्या आणि त्याच्यानंतर ती 1:30-2 पर्यंत चालू असतले जसे लोकांचो रिस्पॉन्स मेळटा तशें ते चालू असतले. आमचो आवाज विजय ही संकल्पना घेऊन आमी लोकांपर्यंत गेल्यात आणि जो आमचो आवाज म्हणजे जनतेचो आवाज हो आवाज फ्लोर ऑफ द असेंब्ली हो मांडून त्या ज्या कितें आमचे ज्यो हांगासरल्या पूर्ण दोनूय तालुक्यांतल्या दोनूय मतदारसंघांसून ज्यो पब्लीक ग्रीवन्सीस आसात, हांव वैयक्तीक म्हणना, पब्लीक ग्रीवन्सीस जे आसात ते ग्रीवन्सीस हे त्या दिसा बहुतेक लोकांनी मांडच्यो ही हांव आयच्या सगळ्या पत्रकार भावाच्या माध्यमांसून हांव पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांक एक विनंती करता. असेंब्ली सुरू आहे जुलैन, परत एक नवीन डेट मेळटली. तुम्ही ह्या संदर्भात खूप आवाज केला, आता विजय सरदेसाय हेचेर काय आवाज करतले विधानसभा? डेफिनेटली, कारण ज्या पद्दतीन हांगासून जो काल आमी गोंयभरची एक प्रेस म्हणून आमी पणजे हेड ऑफिसान आमच्या केल्ली, त्याच्यानंतर हांव पेडण्या पावपर्यंत म्हाका 3 जाणांचे फोन येतले की आमी हे विशय काडूं शकता काय म्हणून. तेतून काही जाणांनी हो पेडणे तुयेंतले जे CHC आसा पळय तेचो विशय केल्लो की आमकां उलोवंक. हांवें म्हणलें डेफिनेटली उलोवंक मेळटलें, कारण हे सगळे आहा ते पब्लीक विशय आसात आणि हो विशय तेणें म्हाका याद जाता की फाटल्या असेंब्लीच्या वेळारूय काडलो. पण आता हेका सादारण म्हाज्या म्हायती प्रमाणे हे 2019 हॉस्पिटल हे खरें म्हणजे लोकांक हे उपलब्ध जावपाक जाय आसलें. त्याच्यानंतर डेटी मेळत आसा जशें तूं म्हणटा पळय जशें आमी आमच्या बुधनाथाक म्हणटा बांतू साहेबा, अशें कदाचित गोंयचें सरकार आमकां हें परत सांगता जाल्यार कोण जाणा की आमी डेटी दिवन आमी बांतू साहेबा म्हणटात ते आमकां. तसोच हो प्रकार आहा.